Karmel dongra baile saibini Namantu kasharutini Suk संसाराची तुराणी पवन करी पोयणारी चिणी देवा कुशे कल्ती मानगालोय सोडवून दाराक संसाराक दिलोय सुख सोसून मोगान वागयलोय मिसा वावराक तयार केलोय Karmel dongra baile saibini Namantu kasharutini Suk संसाराची तुराणी पवन करी पोयणारी चिणी बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो जेजू ख्रिस्त दे मोगाळ भाऊन आणि बहिणीनो कार्मेल सायबिनेच्या दाबाजी फेस्ताक तयार जावन 9 दिसांच्या नव्यान आज आम्ही सुरवात जाऊ आणि या 9 दिसांनी प्रत्येक जावन कार्मेल सायबीन आमच्या जिविताच्या हर पावंड्यार कशें आदार दिता म्हणल्या विशयान नियाळ करतले हांव आनी आज आमकां आपोवणें आसा आवयपणाच्या पैनार मोरयेचो आदार म्हणल्या विशयाचेर नियाळ करूंक मी हांगासरली हरी एकली आवय तावन जल्माल्ली आदाव आनी येवेक सोडल्यार हे सगळीं आमी आवय मुखांतर ह्या संवसारी आयिल्ली देखून पयल्यान आमी ह्या वर्त्या देण्या पासून तूं देवाक आमी दिनू आसूंक फावो आमच्या आवयचो उडास काडया ती अशेक जावंक पुरो जावंक पुरो थोडे पटी आमकां दिलें दूख येयलां जावंक पुरो आमी बरो संबंद तिच्या लागीं दवरूंक ना पूण जर तिणें मोण करूंक नातरलें आमी आसतें ना देवाचें एक हातेर जावन तिच्या मुखांतर आमी आयल्या देवाक आमी दिनू आसता आनी तशेंच जर ती ह्या जिवितांत आसा आनी की आसा जिवी आसा तिचे पासून तूं मागोवंक मात न्हय तुका उल्हासूंक फावो जर ती अंतरून गेल्या ससनाचो विशय प्रत्येक जावन सोम्या तिका फावो कर म्हण मिसाच्या बलिदाना मुखांतर मागया हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयतना देवाक आमी अर्घ दिता मात न्हय वळखून घेता आमची जबाबदारी हेरांतय जशी मोरी धांव धावी एलिझाबेथीक भेटून गेली तशेंच आमच्या जिवितांत गरजेवंतांक धांवून धांव धावी वचून गरजेक पावूंक आसा म्हणलो संदेश आमकां मेळटा बलिदान भेटयतना वळखून घेवया जायते फावटी आमी हेरांच्या गरजांक स्पंदन करूंक सलवल्या सर आमचें उणेपण वळखून घेवन खालतेपणी बलिदान भेटोवंक सांगता तयार कर म्हणया हांव पातके सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्हे हांव उसारून सांगता मनांत चिंतून आनी तोंडांत उसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पुस्तक घेवन सगळ्या देवदूतांनी भक्तां आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो सोम्या काकूळट कर सोम्या काकूळट कर क्रिस्ता काकूळट कर क्रिस्ता काकूळट कर सोम्या काकूळट कर सोम्या काकूळट कर
प्रार्थुया. सुमयान जेजू बगेवं तू मरियेसो अंकवार कुसवो दयाळपणे तुवें तुझे बिडार जावच्याक विंचून काडलोय. हे मायेच्या गोपांत देवसराच्या सगळ्या ताळण्या विरोध आमकां सदां राखण आनी आसरो मेळ्ळो. हो उपकार आमी तुजे लागीं मागता जेजू, जो बापा सवे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. उत्पत्ती पुस्तकांतले वचप. सारा 127 वर्सांची येली. आतां एब्रोन म्हूण आपयतात त्या कानानाच्या किर्यान अर्बान ती मेली. अब्रामान येवन तिचे पासून दुकां गळोवन रुदान केलें. उपरांत अब्राम उठलो आनी आपले बायलेची निर्जीव कूड थंयत सोड ही तिता कडेन उलोवंक गेलो. ताणें म्हळें, तुमचे मदें वस्ती करून आसुल्लो पोरको मनीस हांव. म्हजे मेल्ले बायलेक निकोवप्यूंक तुमचे मदें इल्लो जागो म्हजेस्त आस्त जावचे खातीर दिया. उपरांत अब्रामान आपले बायलेक साराक कानान देशाच्या मामरेच्या उदेंतीच्या आसा त्या मकबेलाच्या शेताचे दोलींत निकेपिली. अशें ती शेत आनी तांतली दोल निकेपाची सुवात म्हूण ही तितांनी अब्रामाक दिली. अब्राम आतां उतर प्रायसो म्हातारो जाल्लो आनी सर्व कार्यांनी सर्वेस्परान ताचेर आशिर्वाद घाल्लो. आपले आस्तीचे कारभार चलयतल्या आपल्या घरांतल्या भोव मालगड्या सेवकाक ताणें सांगलें, तुजो हात म्हजे जांगे पोंदा दवर. ज्या कानानगारा मदें हांव वस्ती करून आसा त्या कानानगाराच्या दुवा मदली एक बायल म्हज्या पुता खातीर तूं विंचून हाडचो नाय. बागार म्हज्या देशाक वचून म्हज्या सैऱ्या मदली एक बायल विंचून हाडटलोय म्हूण सर्वेस्पराच्या सर्ग संवसाराच्या देवाच्या नांवान हांव तुका सोपोत घेवंक लायतां. सेवकान जाप दिली, पूण ती स्त्री म्हजे सवे ह्या देशाक येवंक काबूल ना जायत जाल्यार तूं आयलेल्या त्या देशाक हांव तुज्या पुताक पाटी व्हरचो. अब्राहमान जाप दिली, म्हज्या पुताक केदींच थंय पाटी व्हरिनाका. म्हज्या बापायच्या कारणांतलो म्हज्या देशांतलो म्हाका भायर काडलेल्या सर्वेस्परान सर्गींच्या देवान म्हाका भास दिल्या. तुका आनी तुजे संततीक हो देश हांव दितलो. तूं आपल्या दुतांक तुजे मुखार धाडटलो आनी तूं म्हज्या पुताक एक बायल हाडूंक शकतलोय. ती स्त्री तुजे सवे येवंक काबूल ना जायत जाल्यार तूं सोपोतांतलो सोडटलोय. म्हज्या पुताक मात्र खंयच्याय कारणाक लागून केदींच पाटी व्हरचो नाय. इजाक बेर लसाय रोय तावन पाटी येवन नेगेबांत वस्ती करूंक आसलो. एक दीस सांजेर इजाक शेतांत भोवंक म्हूण गेल्लो आनी दोळे उबारून पळयतना करी येता ती ताका दिसली. रेबेक्कानी दोळे उबारले आनी इजाकाक तिणें पळयलो. करया वयली ती सकला देवली आनी सेवका लागीं तिणें विचारलें, आमचेशी शेतांतल्यान चलून येता तो मनीस कोण? सेवकान जाप दिली, तो म्हजो धनी. तेन्ना तिणें एका तुवाल्यान आपलें तोंड धांपलें. सेवकान इजाकाक आपणें केल्लें सकट सांगलें. इजाकान रेबेक्काक आपल्या आवयच्या तंबान भितर व्हेली आनी तिका आपली पतीन करून घेतली. इजाकान रेबेक्काचो मोग केलो. अशें आपल्या आवयच्या मरणा उपरांत ताका बुजवण मेळ्ळी. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सर्वेस्पराक दिन वासुया कित्याक तो बरो. सर्वेस्पराक दिन वासुया कित्याक तो बरो. सर्वेस्पराक दिन वासुया कित्याक तो बरो. ताचो मोग मीत मेर नातलोलो. सर्वेस्पराची अद्भुत कार्यां कोण तो वर्णीत, कोण तो फावो तशीक ताची किर्ती गाजयत. श्लोक.
सर्वेस्परा दिनवासुया कित्याक तो बरो सदांचनी सगळ्यान नितीन चलतात आणि बरे असलेले करतात ती सुभागी तुझे परजेसो तूं मोग करताय सर्वेस्परा तर मुजोय उगडास कर श्लोक सर्वेस्परा दिनवासुया कित्याक तो बरो मुजेशी ये सर्वेस्परा म्हाका आदार दी तुझ्या विस्नरांतलो संतोष हांवें बोगिसो कर तुझे परजेच्या संतोषान म्हाकाय संतोष बरीत कर तुझ्या लोकाचे महिमेन म्हाकाय वांटो दी श्लोक सर्वेस्परा दिनवासुया कित्याक तो बरो Alleluia, 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 Alleluia. धन्य तू कार्मेल मोरिये स्तुती फावो जाले कित्याक तुझे ताव जल्मालो नितीसो सूर्यो Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं लुका परमाणे जेजू क्रिस्ताची शुवार्ता महिमा तुका इसुम्या हे घडून थोड्याच दिसांनी मरी उठून जुदेच्या दोंगराळ प्रदेशांत एक शहरान दोवादोवी गेली थंय जाकारीच्या घरा भितरसन एलिझाबेथीक तिणें नामान केलो एलिझाबेथीन मोरयेचो नामान आयकतच तिचे कुशीन आसलेल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पळयतातल्यान बरोवन ओड्या ताळ्यान म्हणाली स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे कुशीचें फळ म्हज्या सुमयाच्या मातेन म्हजे बेटे घेवचें हें बाग खंयतून म्हाका फावो जालें तुज्या नामानाचो सौद म्हज्या कानान पडटाच म्हज्या कुशींतल्या बाळकान संतोशान उडी मारली सरस्पुरान आपणाक कळीत केल्ल्यो संगती घडून येतल्यो म्हूण सतमंतली तूं कितली बागी मरी सोडूने 3 म्हयने एलिझाबेथी सांगाता रावली उपरांत आपल्या घरा फाटी गेली देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता जेजू क्रिस्ते मोगाळ भाऊनो आनी भयणीनो आवयपणाच्या पयनार मोरी येसो आदार म्हळ्यार विशयाचेर आमकां नियाळ करूंक आज आपोवणें नोवेनाचो पयलो दीस कार्मेल मायेच्या फेस्ताक तयाराय जावन थोडो वेळ नियाळ करूंक प्रयत्न करया आवयपणाच्या पयनार आनी एक दादलो जावन हांवें ह्या विशयान उलोवंक बारीक कश्ट हांगा दादले आसले आमकां ह्या विशयांत समजोवंक इल्लेशे कश्ट कित्याक आमकां अणभव ना आनी ह्या विशयान बरयल्लें भोव उणें म्हूण येत एकलो म्हणटा जर दादल्यांनी जल्म दिवंक आसलें तर जाल्यार गुरुवार जावंक आनी जल्म दिवंक आसलें जाल्यार संवसारांत आसले अर्दे बूक ह्याच विशयान आसते आसले कशें जल्म दिवचे कशें कश्ट आसात कितल्यांक खाल्यांक म्हणून स्त्रियांनी दिवचें जाल्ल्यान चड अंत बरोवंक ना देखून आज हांगा कोणें जल्म दिला पळय कोणाक अणभव आसात आनी म्हाका इल्ली कुमोग करूंक आसा ह्या विशयान समजून घेवंक कित्याक एक पवित्र संगत जी देव एका स्त्रिये मुखांतर करता रचनेचें काम तें वर्तें पवित्र काम एका स्त्रिये मुखांतर देव मुखार सिता
जर तें जायना आखेर जाता ही प्रकृती आखेर जाता मनशा कूळ आखेर जाता देखून वर्तें घडीत आमी नियाळटा आनी हें नियाळतना मोरयेमयेचो सांगात आमकां मेळटा मात्र न्ही आमी कशे मोरयेमयेची हातेरां जावन आनी एकल्याक पावयेत गे म्हणल्या विशयांत आमकां नियाळ करूंक अवकाश आसा देखून भावनो न्ही भयणीनो पयल्यान आवयपणाच्या पयनार कितें समस्या एका स्त्रियेक एका वय ह्या आवयक मेळटात गे म्हणल्या विशयान नियाळया दोन रितींच्या समस्या आमी विंगड करयात पयलें कुडीचे समस्या दुसरे बोगणाचे या मोतीचे कुडीचे कितें समस्या आसात गुरुवार जाल्ल्यांक खबर आसा कितें वोंक करेक्ट व्हेरी गूड थोड्यांक आसोंक पुरो थोड्यांक आसचें ना पूण जायत्यांक हाचे तावण कित्याक जेवल्लें केल्लें कितें पियेल्लें पोटांत उरना सकत गरज आसा तरी वोंकोण वेता मॉर्निंग सिकनेस म्हणटा आमी आनी ह्या समस्ये तावण जायतीं कश्ट जातात म्हण येत दुसरें परमोळू घेवची सकत वेता गई वय गे वय थोड्यांक परमोळू त्या वेळार आसना गई आनी थोड्यांक तकली गुवळ वय गे तकली गुवळ येता मागीर थोड्यांक विसरालां भोवशा आनी थोड्यांक बीपी गुरुवार आसतना बीपी येता न्ही गे मागीर ताच्या उपरांत ती बीपी उरची आसा आनी थोड्यांक मोटाय चड येता आनी ताच्या उपरांत बाळां जाल्या उपरांत ती मोटाय फाटी वसना जायत्यो थोडे फावटी सूज आसता हातपांयांक 1.5 लिटर बरो रागात सड भरता गई कुडींत कित्याक मागीर तें जाय पडटा म्हणल्या खातीर कुडीन सड रागात भरता तें नॅचरल न्ही हार्मोन आनी आमच्या जायते सड घडटा त्या स्त्रियेच्या कुडींत हार्मोन्स मस्तू सड ते सामान्य न्ही आनी ह्या वरवीं बोगणांनी जायते बदलावण येता हाडांची अस्कत काय येता कित्याक कॅल्शियम जायत त्या भुरग्याक जाय पडटा जाल्यार ह्या व्यक्तीच्या ह्या स्त्रियेच्या कुडींत हांव तें कॅल्शियम वसाचें जर फावो तें कॅल्शियम ना जाल्यार हाडांची अस्कत काय येता डेंटल प्रॉब्लेम येतात गई गर्भेस्त जाल्लीं सगळीं बाळां जातात गे ना मिसकॅरेज जाता एका सकाळींच एका स्त्रियेक भेटलो हांव बेड रेस्ट म्हूण सांगिल्लें 4 हें गुरुवार जाल्या उपरांत संपूर्ण बेड रेस्ट म्हणलें कामार आसली कामाक रिजायन दिवन बेड रेस्ट करिचें पडलें तितलें केल्यार मिसकॅरेज जालें ह्या कुशीक भुरगें येना त्या कुशीक काम येना भावणो आनी भयणीनो हे पयल्या रितीचे कश्ट पळयतना थोडे फावटी आमी बघूं सांगूंक पुरो आदल्यांनी 10-12 जल्म दिल्यात 10-12 भुरगीं आसलीं 15 भुरगीं काले व्हडले विशेश म्हणल्यार आसलें एक तात्साराच्या चिंताप येवंक पुरो पूण एक आमी उडास दवरचें आदलीं तशींच तांकां एक्सरसायज आसलें म्हळ्यार काम करतालीं बेसोर पडतालो कुडीचें काम आसल्यान कुडीक एका रितीची ती एक तयाराय आसली आतां तसलें काम जायतें ना जाल्ल्यान एक्सरसायज ना जाल्ल्यान कुडीक ती छाती ना वावोवचें आसलें आनी जल्म दिवचे जायते कश्ट जाता कूड आनी जायतीं ऑपरेशनां हे बाळंतेर ऑपरेशनां मुखार जावचें आसात आनी अशें कुडीचेर जायतो बेसोर पडटा म्हूण सांगच्यांत कांय सुद्दां भावना दुसऱ्यान आमी पळोवचें जाल्यार मोतीचेर कितें दबाव पडटा समस्या येतात कितें म्हणटात पयल्यान गर्भेस्त जाताना हें प्लॅन्ड गी या एक्सिडेंटल म्हणजे निजायकी गोवा की भुरग्याची आशा आसली गी या कुटुंबाक आसली गी या इतले गी कित्याक गर्भेस्त जाली म्हणलें तसलें आतां जायतीं सवालां उब जातात हाचे वरवीं स्त्रियेक एका रितीची भिरांत आसता लिंग कसलें आशिल्लें गी आमच्यांत क्रिस्तांवांची तितलें आसचें ना पूण आमी क्रिस्तांवांनी मात्र जियोवचें न्ही आमच्या भोंवतणी अक्रिस्तांव आसात आनी अशें आसतना एका स्त्रियेच्या मोतीचेर जायतो दबाव पडटा एज इफ शी इज चुजींग तिणें खंयचें विंसचें म्हणल्यार बरी पूण दबाव पडटा मोतीर आनी कितें आसा भलायकी बरीत भुरगें जल्माता म्हणलें गॅरंटी कितें आसा एक अपांग
पुरो मतींत ते फावो ते वाडा व्हड नासतना भुरगें जल्माता जायती भुरगीं संपूर्ण जावन 9 म्हयन्यांची वाडा व्हड जायनासतना 7 म्हयन्यांनींत जल्मातना आवयक जावं तसलो आकांत भाऊ न्हू भयणी न्हू जल्म जाल्या उपरांत जल्मल्या उपरांत भुरगें आवय तें थोड्या आवय तें डिप्रेशन येता पोस्ट पार्टम डिप्रेशन म्हणटा आमी आनी हें डिप्रेशन थोडे फावटी सगळ्या जिनिये मुसारी उरता आनी अशे विविध रितीचे समस्या एका स्त्रीयेक ह्या आवयपणाच्या पयनार बगूंक मेळटात जे कितें हांवें सांगलां 1% न्ही थोड्यांक सगळें बगूंक मेळचें थोड्यांक एक वंट बगूंक मेळटा आनी थोड्यांक आनी एक वंट बगूंक मेळटा आनी ह्या खातीर हो एक वर्तो मिस्तेर म्हणून आमी समजून घेवचो आनी एक शुल्लक जावन घेवचें बिलकूल न्ही देखून आज हें पयलें आपोवणें एका मिस्तेरा थंय फावो तो मान दिवंक आमी शिकचें दुसऱ्यान भाऊ न्ही भयणी न्हू हेच्या वांजेलाक आमी गेले हांव तर जाल्यार हेच्या वांजेलांत जेन्ना मोरयेक खबर मेळटा एलिझाबेथ गर्भेस्त जाल्या म्हणून ती धांवी तिका तिची भेट करूंक वेता सादारण कितले पयस आसलें तिचें घर कितले पयस पवित्र पुस्तकाचेर समजून आसलें आनी इस्रायल गांवाचेर इल्ले दिश्ट लायिल्ले म्हणटात 80 मैलां 80 मायल्स सादारण एक 120 किलोमिटर पयस आसलें आनी कांय बसां गाडयो नातल्यो धांवी गेली म्हणटा लोक कित्याक गाय तितले धांवी गेली इल्लेशें फाटीं जर आमी पळयलें तर जाल्यार लुकाच्या वांजेलाच्या पयल्या अध्यायाच्या 24 आनी 25 वाक्यांत आमकां समजता जाकारीक देवाळांत दर्शन जालां आनी तो थंयच्यान फाटीं आयल्या उपरांत कितें जाता थोड्या दिसा उपरांत ताची पतीन एलिझाबेथ गर्भेस्त जाली सर्वेस्परणांस हें म्हजें थंय केलें मनशा मदले म्हजी नालिसाय काडूंक आतांपुणी ताणें दया केली कितें काडूंक नालिसाय काडूंक कित्याक तिका इल्लीशी प्राय जाल्ली म्हातारी न्हय तर जाल्यार काजार जाल्ल्या तक्षण तिका भुरगें नातलें आनी ती म्हणटा आनी 5 म्हयने पर्यंत भितरच एक सुरायेंत जियेली 5 म्हयने पर्यंत एलिझाबेथ भितरच एक सुरायेंत जियेली कित्याक गाय कित्याक की म्हळ्यार तिच्या शेजाऱ्यांनी ते दोळ मसाले सादारण तमाशे केल्यात भुरगें जावना म्हणून कित्याक आमच्या समाजान नागी काजार जावन भुरगें नातल्यांक आमी कशें केंडता सादारण केंडलां आनी ह्या खातीर तिका धैर्य ना भायर वचून तांच्या लागीं उलोवंक या कोणी इश्ट नात तें पावणातल्याक जाकारी कसो आसा आतां जाकारी मोनो उलोवंक ना कोणा लागीं तिचो संतोश या तिचे उद्वेग या तिचे भोगणां सांगताली कोणी ना मोरी हें सगळें समजता देखून धांवी वेता 3 म्हयने भर ती बाळां जाता म्हणसर थंय रावता तिका तिचो सांगात दिता बुजयता आनी ताच्या उपरांत पळया तांचे मदलें कॉन्वर्सेशन कशें ती देवा विशयान वर्णितात आनी वाखाणटात देवाची महत्कार्यां परगडतात भाऊ भयणीनो मोरयेन एक सोबीत रीत आमकां दाखोवन दिली आमकां हर एकल्याक दाखोवन दिली एक गरजेंत आसलेल्या व्यक्तीक प्रत्येक जावन आवयपणाच्या पावंड्यार आनी पयनार आसच्या एका स्त्रियेक कसो आधार दिजे गे म्हणून मोरयेचें जिवीत एक आमकां एक भोव सोबीत उदाहरण आमी कितें करियेत पयल्यान आवयपणा विशयान एक अजाप पावचें आसलें एक मिस्तेर म्हणून ताका एक मान दिवचें आसलें बरें म्हणून आमी करया क्षुल्लक उडोवचें नाका कित्याक जायते फावटी सुणें पिलां काडटा माजरां पिलां काडटा आतां व्हडलें कालें म्हणलें बरी चिंचत असलें आसात सॉरी एक पवित्र वर्तें मिस्तेरा बरीत घडीत म्हणून ताका मान दिवंक आमी शिकया कितलेशा भुरग्यांनी पाटी वडिलांक सवालां मारिल्लीं आसात कितलेशा वडिलांनी दुखां कळोवन सांगलें आसा तुवें म्हाका जल्म दिल्लोय कित्याक म्हणलें तसलें सवाल मारिल्लें आसा आनी तें सोसूंक जायनासतना जायत्यांनी दुखां गळिल्लीं आसात तसलें दारूण काळीज कोणाकी येना जावं आमच्या संस्कृतीन भावणांनी भयणीनो खंडीत जावन गुरुवारेक तिणें इसारलें दिजें म्हणलें तसलें एक आसा आमच्या पुर्वजांक तितली कांय व्हडली सायकॉलॉजी कळीत नातली तरी तांचें तें तितलें बरें म्हण आसलें गुरुवारीन कितें आशिल्लें तें दिजें म्हणलें एक बरें म्हण आसलें पुला माळची गुरुवार धरचें एक दीस केल्यार पुरोगी म्हणलें सवाल एक दीस पुणी करता हांव
पूण तितलें केल्यार पुरो गे देखून तांचे थंय गुरुवार आसच्या त्या व्यक्ती थंय एकसुरपणू आकांत आनी विविध रितीचे कश्ट भोगतना तांचे थंय एक सांगात दिवंक तांकां एक सांगात दिवंक तांकां एक आदार दिवंक एक बरें मोण करया प्रत्येक जण आदल्या काळार कुटुंबांत जायतीं जण आसली पूण आतां एकलीं दोगां आसतना तें एकसुरपण आणकी चड दोस्ता फोणां आसात जायते आसा जावंक पुरो पूण आपणाचेंच ना म्हणलें तसलें तें आणकी खंडीत जावन दोस्ता देखून असल्या थंय ती क्रिस्तांव आनी अक्रिस्तांव म्हूण ना त्या वेळार जर तूं पावताय तर जाल्यार देवाचें काम तूं करताय म्हूण तूं उडास दवर तिसऱ्यान सूख चिंतपा आनी केण्ण्यांच्या उतरांत हांव प्रत्येक जावन काजार जाल्ल्या स्त्रियांक तशें केण्टच्या त्या सुवयेंतान भायर येवया भुरगीं नातल्यांक विविध रितीचे केण्णे आमच्या समाजांत आसात खंडीत जावन तशें उलोवंक फावो न्हय जर तूं तशें करताय तर जाल्यार तूं देवाक इन्सल्ट करताय म्हूण तूं उडास दवर कित्याक रचनेचें काम देवाचें भुरग्यांचें देणें देवान दिवचें तुज्या हक्काचें न्हय तें देखून त्या संगती थंय मान दिवंक शीक निमाणें भाऊ आनी भयणीनो कितलींशीं भुरगीं कितलींशीं युवजनां कितलींशीं वडिलां कुसव्यांत तें भुरगें आसतना फावो त्या रितीन त्या आवयक समाधान या बरेपण मेळनातलो परिणाम जावन कश्ट जातात जर कुसव्यांत त्या भुरग्याक दूख भोगलां एका रितीची भिरांत भोगल्या एका रितीची खंत भोगल्या एका रितीचो आकांत भोगला तर जाल्यार ती दूख काडून व्हरूंक भोव कश्ट ती दूख गूण करूंक भोव कश्ट मनशास्त्र जायते प्रयत्न करता जावंक पुरो सकना जायते बडे देवानच तें इनर हिलींग म्हणटा तें गूण करीचें पडटा देखून असलें घडोवन आमच्या फुडल्या संततीची गत विबाडची नाका पाड करचें नाका देखून तसलें आमी केन्ना आमी एकल्याक पावता एकल्याक आमी बरें करता प्रत्येक जाण गुरुवारी आसल्याक आमच्या मुखल्या संततेक आमी बरें करता म्हणलें उडास दवरया तर भाऊ आनी भयणीनो एमिसाचें बलिदान आमी भेटयतना पयल्यान आमी उडास दवरचें मोरी असल्यांक पावता ती समजता गुरुवारींत आशिल्ल्यांक प्रत्येक जावन मोरी समजता आनी ती आदार दिता तिचे थंय ती एक भक्त उसारया दुसऱ्यान मोरी आमकांय तिचे एक हातेर करूंक आशेता आमच्या जिबे मुखांत्र आमच्या व्यक्तित्वा मुखांत्र गरजेंत आशिल्ल्यांक आदार दिवंक आशेता तर मोरयेच्या पाऊल आनी समकोवंक आमी प्रयत्न करया गरजेंत आशिल्ल्या प्रत्येक जावन ह्या आवयपणाच्या पावंड्यार आशिल्ल्यांक आदार दिवंक शिकया आमेन ಹೋವುಂಡೋ ದಗ್ಗಾಸೊರೋ ಅರ್ಪಿತ ಹೇ ಬಾಪಾ ಉಂಟ್ಯಾವೈನಾ ಸಂಗೀ ಬಾಪಾ ಸಮರ್ಪಿತ ಅಮ್ಕಾಸ್ತುಕಾ गे बापा काणे कामची मोगान तुका आसपेटोंची किरकोळ तरी मोगान दिवची दयेन बापा तूं स्वीकार कर गे बापा काणे कामची मोगान तुका आसपेटोंची किरकोळ तरी मोगान दिवची दयेन बापा तूं स्वीकार कर भाऊ भयणीनो आनी भुरग्यांनो आमी भेटोवचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्क्या पयस वा सरीस्पर मानून घेव सर्गींच्या बापा तुज्या पुताचे आवयक आयच्या दिसा खेरीत मान दिवंक हे वेदी भोंवतणी संतोसान आमी एकठांय जाल्या ह्या पासत ही देणी आमी तुका भक्तीन समर्पिता आनी तुज्या हातांतली परतून घेता ताचे वरवीं आनी सायबीन मायेचे विनवणेन तुज्या दैवीक जिवान
दिसान दीस आमी बरो म्हणून तुझ्या पुता जेजूचे नावी मागता. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजा उबारूया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धीन वासुया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, तुझ्या भक्ताच्या वैभवा खातीर तूं अजापंत म्हूण वळखून आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवंत ओंकार मोरयेचो भक्तीन आमी आज उडास करता आनी तुजें दिन वासनेचें गीत गावून तुजी कनवळाय आमी वाखणता. शेकान शेक प्रितिमेचेर कितली वर्तीं तुजी विजमिता. सर्व काळी मनशां थंय कितली अपरिमीत तुजी दयाळाई. तुजे लान्वीक साकरणीचेर काकुळतीन तुवें नदर घाली आनी असो सोडवणदार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उद्देशीं देवदूतांचो दळबार संतोशान तुका वाखणता. सरकार तांचे वाखणेक आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Povet, 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 dălbaraso सर्वेस्पर तूं. सरकारी संसार भरला तुझ्या वैभवात. उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तुंच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचे बक्षाने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. भावर्त सगट परगतुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी संभ्रमता. तुझे पुनर्जीवन पोन आमी परगडता. तुझ्या येण्याक सोम्या जेजू आमी अप्रेता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्यास जेजू वरवी त्यास जेजू संगता त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक आमेन आमेन. आमच्या सुरवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना सांगत आमी म्हणया. आमच्या बाबा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राजमका येवं तुझी तुझी खुशी सरकार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर कल्याण बक्षितांव तशें आमची पदकां बगूस आनी आमकां ताळेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वाईटांतली आमकां निवार दय करून या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें दुसरें येणें बरोवशान त्रेगतल्यांक आमकां तुझे उदारका कुर्तेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रजोडकी पदवेनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे कुशे परमणे आम्हा समेस्तांक शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिली संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिली संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिली संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया हो जावन आसा जेजू मुरयेच्या कुसव्यान जल्मणू सर्व स्त्रियांचे कुसवे पवित्र केल्लो आनी मनशा रुपी आयिल्लो. परत ह्या उंड्या आनी वायना रुपार आमचे थंय तो येवंक आशेता. जेवणाक आपोवन घेतले मी सुमेस्तां सुभागी. सोम्या तुवें आमचे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. तुका दादोशी कर जीवनांत तुज्या जिणयेन सदा जाय तूं म्हाका. कल्वारीच्या दोंगरार रगत तुझे वारू
तुझ्या पदका खातीर मेलोय कुर्सा मर तू ये वेगिये कुर्पेन म्हाका बदला सर्गीतार जेसू तू ये काळजात म्हज्या अत्रेकता हांव सेवच्या तुका दादोशी कर जीवनांत तुझ्या जियेन सदा जाय तूं म्हाका जेसू तूं ये काळजात म्हज्या अत्रेकता हांव सेवच्या तुका दादोशी कर जेवणांत तुझ्या जियेन सदा जाय तूं म्हाका प्रार्थूया. सर्गींच्या बापा, तुझ्या पुताचे आवयस उडास काडून या पवित्र जेवणात आम्ही वांटो घेतला आणि ताचे वरवीं आमच्या सुरवंदरा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां भरल्याय. अंकवार मरियेची देख घेवन आणि तिच्या आदारान त्याच जिवान दिसान दीस अदीक बरोवन आमचें जिवीत तुवें सोडयलेल्या भुरग्यांचे मोगाचें जिवीत जावं हे आमी मागता क्रिस्तमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा आपलो आशीर्वाद तुमचे वयर घालू. आमेन. ओसोनयान क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. दय करून बसा. भोवन आनी भयणीनो, तुमकां सुमेस्तांक आमी एका पुरबायेची सांज मागता. गुड इवनिंग. आज कार्मेल मायेच्या फेस्ताक तयारी जावन पयले दिसाचें नोवेन आमी आचरण केलें. आवयपणाच्या पयणार मोरयेचो आदार म्हणच्या विशयाचेर अपुरबायेचो नियाळ दिवन आमकां मोरयेची ससाई मागोवन धाडिल्ल्या मनदीक बाब दीप फेर्नांद हांकां तुमच्या सुमेस्तांच्या नांवी हांव देव बरें करूं म्हणटा. पल्ल्या नोवेनाचो दुसरो दीस आवयपणा उपरांत भुरग्यांचो जल्म आनी भुरग्यांची आकरणी, भुरग्यांक रूप दिवचें, भुरग्यांक तरबेत करचें. ह्या भुरग्यांचे आकरणेक मोरयेची देख म्हणचो विशय घेवन दुसऱ्या दिसाचो नोवेनाचो दीस आमी संभ्रमता आनी सिमियांवच्या प्रावादाचो उल्लेख घेवन आमी हो नियाळ करतले. तुमी नोवेनाक येतना हो विशय वाचून येवचो. लुकाचो वांजेल अध्याय 2 वळी 20 आनी 2 तावन 30 आनी 5 पर्यंत. लूक चॅप्टर 2 वर्सेस 22 to 35 सिमियांवचो प्रवाद. आनी पालयेचो दीस सुमेस्त भुरग्यां पसोत विशेष रितीन आमी नमियरला तुमच्या भुरग्यांक ह्या नोवेनाक आपोवन हाडूंक आमची विनंती. उडास्तोरा आयतारा दीस नोवेनाची मिसा सकाळींच्या 6 वरार आनी 7:30 वरार मात्र
उपरांतली मिसां आसची नान. देव बरें करूं. नोवेना खातीर दिमी मोडया. कार्मेल साहेबिनीचे नोवेन. ए भगवंती देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हणून वखणटाव. आपणाक चरण दसी म्हूण लेखल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन विसली. जेजून तुज्या पुतान कुर्सार काळतना आमची आवय जावन दिली. कार्मेल गुड्यार मोठवशाणी तुका तांची आवय आनी शारोंतनी म्हूण मानून घेतली. घरच्या आखांता वेळार तांणी तुका कार्मेलाच्या फुला स्वादे दाखवले. सगळींच्या वैभवा दैवीक माये, कोणा तुझे पुरी बोळे माये, कत नतले आमकारे, कार्मेलीतांच्या आदारा पाव आमकां ए दर्या सुकरा म्हूण परतले. आनी तूं तांकां पावली. आतां तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दृढ पत्तेणीन आनी ते भरवशान तुजे सरशी आमी येताव आनी आमच्यो सर गरजो तुजे मरिफात जेजू मुखार दवरताव. सर्व आमच्या अभया पासत आमी मागया. अभयपण जोडूंक कुडीच्या आनी इतर समस्या आसच्या स्त्रियां पासत मागया. जे कोण असल्या समस्याक वखद करून आसात ते वखद फळबरी जावच्याक. जे कोण गरबेज आसात तांकां बरी भलायकी, मतीचें समाधान तशें कुटुंबादारांत रावन सांगातपण मोग आनी बरें आरेक मेळच्याक पासत मागया. प्रस्तुतपणां कश्टूंच्या स्त्रिया पासत मागया. प्रस्तुतपणा उपरांतल्या विविध पिडेक वळख जाल्ल्या स्त्रियां पासत वेळा पयलेंच प्रस्तुत जावन कश्टून आसच्या भुरग्यां आनी आवयां पासत मागया. इन्क्युबेटर आसच्या भुरग्यां पासत आमच्या आवयांक आमी माना लेखाशें आमी मागया. फाटल्या दिसांनी विशेष पावसा वरवीं कश्टून संपडल्या आमच्या गांवच्या लोकां पासत आमी मागया. पावसा उपरांत कशेचें काम हातीन दवरल्या सर रयता पासत हांगासर तेसावां पेटयल्ल्या पासत आमचे लागीं मागणी विसरल्या पासत आमच्या भुरग्यांक तरणाट्या प्रायवंता पासत मणिपुरांतल्या क्रिस्तांव पासून आमी मागया. सांगात म्हणया. उगदास कर एबो दायले आमकारी मरये, तुज्या आसऱ्याक दवरलो, तुजो आदार मागलो, तुजे मध्यस्थी सोदलो, कोणपणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हूण केदींच कोणेंच आयकूंक ना. हे पातेणी दर काण घेवन तुजे कडेन धांवून येता. ए आमकारीचे आमकारे मुझे माये, तुजे कडेन येता. पातक्यांनी कंतीस तुजे मुखार लावता. मुनीस जाल्या देवपुताचे माये, मुजी मागणी तिरस्कार करिनाका, पूण तुजे काकुळतीन मुजी मागणी आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. नमांबरे कृपेन बरयले समचीचे सांगता श्रेया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल दे कुशीचे जेसू. भगवंती मरी देवच मे अम्मा पप्प्यां खाती विनंती कर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर आनी अम्मा बसत विनंती कर. नमांबरे कृपेन बरयले समचीचे सांगता श्रेया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल दे कुशीचे जेसू. भगवंती मरी देवच मे अम्मा पप्प्यां खाती विनंती कर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर आनी अम्मा बसत विनंती कर. नमांबरे कृपेन बरयले समचीचे सांगता श्रेया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल दे कुशीचे जेसू. भगवंती मरी देवच मे अम्मा पप्प्यां खाती विनंती कर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर आनी अम्मा बसत विनंती कर. अर्घा प्रार्थन. ए भगवंती मरिये, कार्मेल राणी, आमच्या वय तूं जावन आसता, तुवें आमचे खातीर मागून धाडलेल्या सर्व उपकारांक अर्घ दितां. व्हडा पातळीन तुजे बेंतीन गेल्ल्या सर्वांक कश्टां वरांतली वायट विघ्नांतली तुवें राखलाय देखून आनी आमच्या सर गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयलाय देखून तुका आमी दिनवासतांव. हे घडये आमी तुजे तसले मोगाचे सेवेचे आनी मागणेचे जिवीत जियोंक प्रयत्न करतली. हांव
अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गीच्या सुखाक फोवोंक आमकां फोव कर म्हूण मागता हांव. तुज्या आनी तुज्या हाती आसलेल्या जेजू बाळकाच्या कृपे वरवीं आमेन. Carmel dongra soce sebini asam soma tuka मागणी आमची घेऊन वळखे सर्गाक जोंदी आशिर्वादा. देवसार आमकां नाडटाना संवसार आमकां सांडटाना ये आमच्या आदारा. पातका अंतका सरताना कोरपा काळजांत मोरताना जेजूक दयेन सांगे कोता. कुशीताची करूंक दियादा. कार्मेल दोंगरा सोचे सायबीनी आज आमचो मान तुका. मागणी आमची घेऊन वळखे सर्गाक जोंदी आशिर्वादा. मोगाळ पुत्रा सोवेन अवक्वार मरियेक आशिर्वाद दी आमकां. बगीन कुसाची कृपेन आमकां आमची दुआ आमच्या दुस्मानांतल्यान बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.